जी आयची डिमॉलिशन जी पळय जाल्या पळय न्हू ती अंजुना सर्वे नंबर 132/11 आणि 132/12 ह्या सर्वे नंबरान जाल्ली आसा. त्याची प्रोसिडींग CRZ चालू आसलेली पण हायकोर्ट डायरेक्शन आणि एज पर दॅट डायरेक्शन आमकां डिमॉलिशन ऑर्डर हायर ऑथॉरिटीजान येयल्लेली आसा ती आज इम्प्लिमेंट केल्ली आसा. आम्ही सकाळी जेन्ना डिमॉलिशनाक येयल्ले इट वॉज ऑपरेटिंग. सो भितर सगळे मालूय आसलें थोडा आसलेलो. ते ऑपरेशन आशिल्लें म्हणून डेमोलिशन येयल्लें काय ना तेजी सेपरेट प्रोसिडींग CRZ चालू आशिल्ली. सो ती ऑर्डर येयली आणि त्याची डिमॉलिशन ऑर्डर डेमोलिशन कित्या खातीर ते एक्झॅक्ट फॉर वॉट रिजन कितें CRZ प्रोसिडींग्स चालू आसता पळय न्हू तांकां थोडे डॉक्युमेंट्स कंप्लाय करचे पडटा. त्या डॉक्युमेंट्स इनसफिशियंट ताका लागून तेंची ऑर्डर डिमॉलिशन येयल्ली. कोण तो ओनर ओनर रॉयस फर्नांडीस. ओके. सो ते स्ट्रक्चर आहा पळय ते 175 आधीच सील केल्ली त्या हितून सुद्धा ते सील केल्ले त्या लिस्टान आसा पूण ते सील मोडिल्ले आसा न्ही ते लिस्टान आसले पूण ते सील मोडला न्ही तेंच्यांनी ते आता आम्ही सांगू शकना. पण कितले एरिया आसले आम्ही येयल्ले हांगा चालू आसा. एरिया कितली आसली ते एरिया रफली सध्या खंयचे कन्सर्न ऑथॉरिटी ऑफिसर्स येयल्या आमचे आता PWD असले, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट असले, GCZMA असले आणि मामलतदार स्टाफ आणि पुलीस.